देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो योग मोगाल इश्टानो, एक इमारत उबारूंक आमकां एक बोलादीक बुनियाद जाय. बुनियाद घोट आसल्यार आमचें बांदप घोट उरता. ती इमारत चड वेळ तोंकता. खांबे बांदूंक आमकां आदार मेळटा. पूण बुनियादूच ओस्कोत आसल्यार आमचें बांदप कोसलून पडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां हाचे विशीं शिडकायता. आमच्या जिविताची बुनियाद एक घोट वस्तूचेर आसूंक जाय. ती बुनियाद जावन आसा देवाचें उतर. म्हणटच देवाच्या उतराचेर आमच्या जिविताची बुनियाद आसूंक जाय म्हूण जेजू आमकां सांगता. आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक जेजू देवाचें उतर. जेजू आमची घोट बुनियाद. ताचें उतर आयकुया, नियाळुया आनी आमच्या जिविताचो शेवट करुया. जेजूचीं उतरां आमी पवित्र पुस्तकांत, मिसाचे पवित्र बलिदानांत आनी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत आयकता. चींत दिवन ताचीं उतरां आयकुया आनी आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याचे सोक्ती आमी जिवुया. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मांडून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल रावा, परमाशान रावा.